कचरो आसा हो 2-3 दिसाचो इतलो कचरो ढीग हांगा कचऱ्याचे ढीग म्हणले जाता. आतां हांगा पळयत जाल्यार सगळे ते चिकन वेस्ट आसा आनी कितें कितें आसा आनी तें कुसलां आनी ताका किडी सुद्दां थोडे हांगा पडल्या आनी म्हणजे घाण तर आसा दुर्गंधी. आतां आमी कशे श्वास कोणून आमी रावल्या, बाय स्नेहाय रावला आनी हांवूय हांगा श्वास कोणून रावची पडटा. सामकी घाणी हांगा मारता आनी आमी जर पळयत जाल्यार इवन ट्रॅफिकाच्या दृश्टीन हांगा पळयत जाल्यार पळय हो रोड अर्दो भाग जो आसा रस्त्याचो तो हातून कचऱ्यान व्यापला आनी ताज्या खातीर हांगा जेन्ना चड आज आयतार पूण चड गाडयो जेन्ना आसता तेन्ना हांगा ट्रॅफिक जॅमूय जावपाचे चान्स आसता. दुसरे भुरगे हांगा कचऱ्यांतल्यान तांकां बाबड्यांक वचचें पडटा. कचरो म्हणजे फक्त हाज्या खातीर न्ही की कचरो जाता, ताज्या पासून हेल्थ हॅझर्ड जाता. कारण हेल्थाच्या दृश्टीनूय हें कितें असली घाण उडोवप सारकें ना. दुसरें हांगा पळोवंक गेल्यार तुजी पवित्र जागा आसूंक जाय. हांगा एका सायडीन देवी मरी आईचें प्रसन्न देवी मरी आईचें देवूळ आसा आनी ह्या सायडीन खुरीस आसा. हे असो हांगा एक्चुली हांगा सगळ्यांक क्लीन म्हणटा ते हांगाच कित्याक हांगा 2 देवळां आसा, हांगा खुरीसूय आसा आनी देवूळ आसा. अशा वाठारान ही घाण उडयता एक म्हणजे. दुसरी म्हणल्यार हो सगळो जो कचरो आसा तो शेट्या वाड्या वयल्या घरांतलो कचरो न्ही, हांगा भायले लोक हांगा येवन उडयता अशें निदर्शनाक पळय स्नेहाच्या आयला आनी हांवूय जाणा की भायले कितलेशेच लोक हांगा येता आनी हांगा डंप करून चल्ले. म्हणून हांगचो जो कावन्सिलर आसा ताणें कांय दीस पयलीं हें साफ करून घेतिल्लें आनी म्हाका दिसता गोमंतकाचे रिपोर्टर बाय स्नेहा हाणेंच तांकां तेन्ना कळयल्लें आनी ताणें तें साफ करून घेतिल्लें आनी हांगा डू नॉट थ्रो गार्बेज आनी वील बी फायन ₹5,000 to 25,000 म्हणून बोर्ड मारल्या आनी हांगा असो कॅमेरा लायिल्लो आसा. पूण त्या कॅमेराचो उपयोग जाता काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक जर कॅमेरा लायला आनी फायनूय आसा म्हाका दिसना अजून मेरेन कोणाक फायन घाल्या आसतली कशी. बागायतदारा कडेन आनी जे वाळके स्टोर आसा तेजे समोर जो गार्बेजाचे डंप जाल्लेले आसा ते खरेंच खूबच जाल्लेले आहा ह्या फावटी. आनी त्या बद्दल हांवें आमच्या चेअरपर्सनाक आनी एमी 2 हेजी इन्फॉर्म केल्लेले आहा ते बेगींतल्या बेगीन गार्बेज उखलपाचें म्हणून. एमी 2 सांगलें कितें आमकां ती गार्बेज आसा पळय ती उखलपाचे जो मिक्स वेस्ट आसा तो मिक्स वेस्ट आहा म्हणून ती सॅग्रिगेट करपाक आपूण मनीस घालता आनी मागीर उखलता म्हणून. पण आजून पर्यंत तें कांय जावंक ना.